मांडवीतल्या कसिनोक सील मारपाचे केशींत हायकोर्टान कसिनो आणि सरकाराक नोटीशी काढल्यात। मांडवीतले कसिनो CRZ कायदे मोडून बिझनेस करतात म्हणून याचिकेत दावो केला। दुसरे एका मटक्याचेर घाल्ले याचिकेत अजून मेरेन मटक्याच्या धंद्याचे मूळ सोदूंक जमना म्हूण हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीक बरीच वडीर काढली। पुलीस खंय दोळ्यांक उदक लावंक फक्त करबट धरतात। मांडवीतल्या कसिनोंक सील करपाच्या याचिकेचेर हायकोर्टात सोमारात सुनावणी जाली। मांडवीतल्या कसिनो खंय CRZचे कायदे मोडून बिझनेस करतात। काशीनाथ शेट्टीन पिटिशन घाला। Casinos, which are 6 casinos are there. I have filed a prayer saying that they should be removed and kept out of 12 nautical miles because they don't have CRZ permission in 12 nautical miles. They are offshore casinos. Therefore, that I have argued, and the matter is kept on next Tuesday. And amicus has been given to me, that is advocate to Mr. Tamba. Today, notice has been issued to all 6 casinos, and the matter is kept on next Tuesday. काशीनाथ शेट्टीन आनीक एक याचिका घाल्ली। मटक्याच्या केशीत घाल्ल्या याचिकेत अजून मेरेन मटक्याच्या धंद्याचे मूळ सोदूंक जमना म्हूण हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीक बरीच वडीर काढली। पुलीस फक्त दोळ्यांक उदक लावंक करबट धरता म्हूण कोर्टान बडी मारली। फुडली सुनावणी 2 सप्तकां उपरांत दवरल्या। तो मेरेन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरांक इन्व्हेस्टिगेशन डायरी प्रोड्यूस करपाक लायल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कोंकणी भाषा मंडळाचे अंदूचे साहित्य सेवा शिक्षण पत्रकारिता वावुरपी पुरस्कार जाहीर जाल्यात। मंडळाचे 54वे वर्सुकी दिसा 30 सप्टेंबराक मडगांवां गोमंत विद्यानिकेतनात पुरस्कार दितले। पुरस्कार वांटपाच्या सुवाळ्याक गोंयचो वित्त सचिव दौलत हवालदार मुखेल सोयरो जाल्यार गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष माधव बोरकार मानाचो सोयरो आसतलो। कोंकणी भाषा मंडळाचो 54वा वर्धापन दीस शुक्राराक 30 तारखेक गोमंत विद्यानिकेतनाक मनयतले। त्या दिसाक गोंयचे वित्त सचिव दौलत हवालदार हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले आनी गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष माधव बोरकार हे मानाचे सोयरे म्हूण हजर आसतले। कोंकणी भाषा मंडळाचे पुरस्कार ह्या वर्साचे अशे आसात। मानाचो जो सेवा पुरस्कार आसता तो फादर मोइझीन आतायत हांकां फावो जाला। फेलिसियो कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार ह्या वर्सा अरुणा पाटणेकार हांकां फावो जाला। लिबोरियो फुर्तात ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार भवानी संदेश प्रभुदेसाय हाका फावो जाला। जुजे पियेदाद क्वाद्रोस यादस्तीक कार्यकर्ता पुरस्कार ह्या वर्साक महेश नायक हाका फावो जाला। वेगवेगळे साहित्य पुरस्कार आमी भेटयतात, तातूंत भितर नरसिंह दामोदर नायक साहित्य पुरस्कार बाब सावियो पिंटो मोगाची भेट ह्या पुस्तका खातीर फावो जाला। सर्गेत रॉक बारेट यादस्तीक साहित्य पुरस्कार पुस्तक कुत्तला खातीर कुतल म्हणून ताचें पुस्तक आसा तो प्रकाश दत्ताराम नायक हांकां फावो जाला। कोंकणी भाषा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार कृम सुकटणकार हाका दयाळ धुमके ह्या पुस्तका खातीर फावो जाला। मोनोराय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार यशवंत पालेकार हांच्या सांग सांग काणी सांग ह्या पुस्तकाक फावो जाला। चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार ह्या वर्सा विन्सी क्वात्रुश हाका फावो जाला। आनी अंदुच्यान एक नवो पुरस्कार रामनाथ मणेरकार हांच्या यादस्तीक सुरू केला, तो भोवमाने शांताराम बर्दे वालावलेकार हांच्या मेघदूत ह्या पुस्तकाक फावो जाला। एक ब्रेक।